क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या सकाळच्या वेळार जेजू सांगता हो वेळ करसूंक आनी तशेंच जेजूचें आराधन करूंक हे पवित्र एकोरिस्तांत जेजूक स्वागत करूंक आमी हांगासर सांगत जमल्या. आमच्या कुटुंबां सांगता आमी हो वेळ करसीत आसतना हो वेळ आमी देवाक भेटोवया आनी तशेंच हो दीस आमी जेजूच्या हातीन भेटोवया. जें कितें येवचन आज आमी करचें आसा, जें कितें काम आमी करूंक वेता तें सगळें देव आशिर्वादीत करून दी आनी तशेंच आमकां सर्वांक देवाच्या कृपेन तो नेटोवन दी म्हणून ह्या आराधना वेळार मागया. आमी ह्या वेळार देवी घालया आनी जेजूक आमी आमच्या मदें स्वागत करया. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ.
Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, हालेलुया 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 हर गाने सुगड़ा यीशु महिमा तुझा सुमिया यीशु स्तुति यीशु वंदन तुझा सुमिया यीशु हालेलुया 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 ह्या बहुपवित्र सक्रमेंतांत हजराच्या जेजू तुझ्या ह्या हाजीरपणांत तुवें आमकां पवित्र केलाय हो वेळ आमी तुजे संगता करसूंक तुवें आमकां फोव केलाय ह्या रातीची न्हीद तुवें आमकां दिली बऱ्या भलायकेंत तुवें आमकां सांबाळ्ळाय सुम्या ह्या वेळार आमी तुका अर्घां दिता हो वेळ तुवें आमकां दिल्याक सुम्या तुवेंच म्हळाय खंय दोग या तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसतलो म्हणून हेच तुज्या उतरांचेर आमचो भरवोसो आमी दवरता ह्या वेळार एक कुटुंब जावन ह्या देव मंदिरांत आनी तशेंच आमच्या घरांनी आमी सांगता आसा हो वेळ तुजे सांगता करसूंक तुजे तावन आशिर्वाद जोडोवंक आनी तशेंच तुजे थंय आमचो बरवोसो घट करूंक सुम्या ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी तुका अर्घां दिता आसतना ह्या बहुपवित्र सक्रमेंतांत तूं करोस ह्या पवित्र उंड्या रुपार हजर आसाय सुम्या तुका आमी पळयता तुजे दिश्ट आमी लायता आनी तशेंच तुजे तावन आमी कुरपा आनी तशेंच बेसांव ह्या वेळा जोडटा मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमची दिश्ट आमी ह्या जेजूचेर गोंसोवया हो जेजू आमच्या खातीर मरण पावल्लो आनी तशेंच पुनर्जीवन जावन आमकां नवें जिवीत दिविल्लो हो जेजू आमच्या मुखार ह्या वेळार हजर आसा ताचेर आमी दिश्ट लावया आनी तशेंच आमच्या जिवितांत जे कितें कश्ट आसात जे कितें बेजाराय आसा ह्या वेळार आमच्या मतींत कितें दोसता हें सगळें आमी देवा मुखार दवरया वस्तू जेजू आमचें जिवीत जाणा ह्या जिवितांत कितें आसा तें सगळें तो जाणा ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी जेजू सांगता हो वेळ कसीत आसतना आमच्या जिवितांत एक नदर घाल्या जावंक पुरो सगळ्यांनी आखांत भिरांत आनी तशेंच अपधैर विस्तार नासा अरे एका वेळार टीव्हीनी आनी माध्यमांनी आमी हेंच पळोवन आसा तरी आमकां देवान बऱ्या भलायकेंत सांबाळ्ळा हे आमी केल्ल्या बऱ्यापणाक न्ही बगार देवाच्याच काकुळतेक हो वेळ आमी देवाक दिता आसतना आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारां खातीर जेजूक अर्घां दिवया जशें कीर्तन नवसनी एक म्हणटा जावं बरो 1000 लोक तुज्या उजव्याक या 10,000 तुज्या दाव्याक मरण पावल्यार कसलेंच बाधक तुजेर येवचें ना कित्याक तुजो बरवोसो तुवें सर्वेस्पराचेर दवरलाय मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो जायत्या दिसांत हांव आमी देवा सांगता मागणें करता मागण्यांत आसा तशेंच त्या कृपेंत जियेन आसा ह्या वेळार आमच्या जिवितांत जेजून केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका आमी अर्घां दिवया
आनी तशेंच वेळ आमी जेजू सांगाता करसूंक जेजून फावो केल्याक ताका आमी अर्गां दिवया. सगळी सृश्टी देवान रचलेली जावन आसा आनी जें कितेंय ह्या संवसारांत आसा तें मनशाच्या अधीन ताचें रक्षण करूंक जेजून दिलां. आनी जशें सगळी सृश्टी हर एका सकाळी सुकणीं सावजां देवाक अर्गां दितात आनी तशेंच तांच्याच उतरांनी 9 दीस आराम करतात. ह्या वेळार आमी तांचे सांगाता हे देवाक अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या जायत्या उपकारां खातीर 9 दीस ताणें आमकां दिला. ही आराधन करचें भाग ताणें आमकां फावो केला. हे सर्व संगती खातीर आमी ह्या वेळार जेजूक अर्गां दिवया. गीत संको H38 पेज 91. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता, सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता, सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सुखनी सौदा सौम्याची स्तुती गायता, सुखनी सौदा सौम्याची स्तुती गायता. सुगणी सावजा सौम्याची स्तुती गायता, सुगणी सावजा सौम्याची स्तुती गायता. घोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायता, घोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायता. घोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायतात, घोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायतात. रूख झाडा सौम्याची स्तुती गायता, रूख झाडा सौम्याची स्तुती गायता. रूख झाडा सौम्याची स्तुती गायतात, रूख झाडा सौम्याची स्तुती गायतात. एकटाय जाऊन सौम्याची स्तुती करया, एकटाय जाऊन सौम्याची स्तुती करया, एकटाय जाऊन सौम्याची स्तुती करया, एकटाय जाऊन सौम्याची स्तुती करया. नासून गाऊन सौम्याची स्तुती करया, नासून गाऊन सौम्याची स्तुती करया. नाचून गाऊन सौम्याची स्तुती करया, नाचून गाऊन सौम्याची स्तुती करया. ताळयो पेटून सौम्याची स्तुती करया, ताळयो पेटून सौम्याची स्तुती करया. ताळयो पेटून सौम्याची स्तुती करया, ताळयो पेटून सौम्याची स्तुती करया. स्तुती करया सौम्याची हालेलुया, स्तुती करया सौम्याची हालेलुया. स्तुती करया सौम्याची हालेलुया, स्तुती करया सौम्याची हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, पेंतेकोस्ताची तयारी आमी करता आसतना हर एका दिसा आराधना वेळार आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत नियाळ करता. येदोळूच जायत्या देण्या विशयांत आमी नियाळ केला आनी ही देणी पवित्र आत्मा आमचेर घालून दी म्हणून आमी मागला. ह्या दिसा प्रत्येक तरान आमी हेच पवित्र आत्म्या लागीं सोंसणीकाये खातीर मागया. आमच्या जिवितांत जेन्ना सोंसणीकाय उणी जाता
हें देणें पवित्र आत्म्याची आमच्या जिवितांत सुस्निकाय वाडोवन दी म्हणून मागया. सुस्निकाय म्हळ्यार कितें? हे किर्तनांत आमी आयकता किर्तन 30:7 वळू 7. सरस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर भरोसो दवर. कोण एकलो आपल्या वाटेन सूख संपत्ती जोडटा म्हणून आपल्या वायट येवजण्यांक तो मनीस सुफळ जाता म्हणून तूं उसांबळू जायनाका. मोगाच्या भोवनो नी भयणीनो, हो किर्तनगार आमकां सांगता सरस्परा मुखार तूं शांत राव आनी देवाचेर भरोसो दवर. हे संवसारांत आमी आसतना जावं पुरो जायत्या मनशांक आमी पळयता जावं पुरो आमच्या सडीत बरी हे सडीत धन संपत आसली ग्रेस्त आसली आमी पळयता. आनी एक चिंताप आमच्या मतींत येवंक पुरो आमी देवा लागीं इतलें मागणें केल्यार कित्याक देव आमकां तांच्या बरी बरें जिवीत जियोंक दिना. आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान पवित्र पुस्तक म्हणटा देवा मुखार तूं शांत राव आनी देवाचेर भरोसो दवर. आनी ही सोंसणीकाय आमी देवा तावन जोडून घेवची, कित्याक जायते फावटी मनीस जावन आमी आमच्या बरी जियोंक आमी चिंतल्या बरी जावंक आशेता, पूण देव सावन आसा सोंसणीक. जायते फावटी दुसरीं अपराध करता आसतना आमी चिंता देवान तांकां शिक्षा लायची, देवान तांकां नाश करेची आनी अशें जायते फावटी श्राप आमी तांचेर मागता. पूण जर तर देवाच्या दृश्टेन आमी पळोवंक गेल्यार देव सावन आसा सोंसणीक. जशें जोना प्रवादीच्या त्या काळार घडयल्लें, देवान निनेवेच्या लोकांक नाश करूंक निर्धार केलो, पूण हो देव सोंसणीक जावन आसलो. नाश करच्या पयलें एक अक्रेसो अवकाश तांकां दिवया म्हणून ताणें जोना प्रवादीक धाडलें. आनी हो प्रवादी थंयसर वचूंक तयार नासलो जाल्यार देवान ताचें पाड सोडूंक ना. त्या मसलेच्या पटान धांवन ताका भायर काडून परतून निनेवेक धाडच्या बरी केलें. आनी ह्याच प्रवाद्यान जेन्ना निनेवेच्या लोकांक देवाचो क्रोध व्यक्त केलो, त्या लोकांनी आपली जिणी बदलिली आनी ह्याच देवाचो क्रोध मोगान बदललो आनी तांचें जिवीत ताणें थंयसर राखलें. ही जावन आसा देवाची सोंसणीकाय. जमरो कितलीं अपराध मनशांनी केल्यार आमी तांचेर श्राप मागल्यार देव राखून रावता एक दीस तो मनीस पाटी येतलो म्हणून. जशें जेजून वेजीक पुताच्या उपारीन सांगलें, तो बापूय राखून आसलो, म्हजो पूत सांडून गेल्लो केन्ना पाटी येतलो म्हणून. आनी ही जावन आसा देवाची सोंसणीकाय. आज जेन्ना हे सोंसणीकाय खातीर आमी मागता आसतना आमी देवाचेर भरोसो दवरता गे. जर तर हो भरोसो आमी देवा थंय दवरून नासल्यार प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्या लागीं ही आराधना वेळार मागया. ही सोंसणीकाय तो आमकां दिवूं दी आनी थंयसर चड उसांबळू देवा थंय जायनासतना जायते फावटी शांत रावन देवा सांगता हो वेळ करसून ह्याच भरवशांत आमी जियोंक पळोवया. आमी पळयता इस्रायल लोकांच्या जिवितांत जेन्ना हो लोक इजिप्तांत न्हू त्या बसयल्या गांवाक भयण करून वेतालो, तो पळयता मुखार तांबडो दर्यो आनी फाटल्यान थंय इजिप्तकारांचें सैन्य. आनी ह्या वेळार लोक सांबाळ जाता आनी चिंता हांगासर कित्याक तुवें आमकां मरोंक धाडलां, इजिप्तांत जागो नासलो म्हणून गे. आनी अशें मजेचेर ते रागान पेटतात आनी त्या वेळार देवाचें येवजन तांकां जाणा जावंक अवकाश मेळना. पूण थंयसर मयचे शांत रावन देवा लागीं मागणें करता आनी देव म्हणटा तुजो हात उबार आनी थंयसर दर्यो विभजन कर. आनी तशेंच जाता. जावं बरो जायते रितीन इस्रायल लोक देवाच्या विरोध गेल्यार देवान ती सोंसणीकाय दाखोवन तांची पातकां बक्षिल्लीं आनी जायते फावटी तांकां फाटीं परतुचें अवकाश दिलो. आज आमच्या जिवितांत जावं बरो आमी कोणी भाग्यवंता न्हय. आमी जेन्ना दुसऱ्या वयर आमी बोट सोंकता आमचे थंय देव सोंसणीक जावन आसा. आज प्रत्येक तरान हे सोंसणीकाये खातीर आमी मागया. पवित्र आत्मा आमचेर हे सोंसणीकाय दिवन दी आनी तशेंच देवाचेर भरोसो दवरून आमी नीज रितीन देवाचें येवजन आमी जाणा जावन मुखार वचूंक पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवन दी. ह्या वेळार पवित्र आत्मा आमचे थंय येवंक आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत असो पवित्र आत्मा विशेश रितीन आज हें देणें आमकां दिवन दी, हे सोंसणीकायेचें देणें आमकां दिवन दी
आनी देवाचेर भरोसो दवरून आमी नीज रितीन देव हें सगळें कार्य करता आनी तशेंच ह्या संवसाराचें अडळीत देवाच्या हाती आसा आनी जें कितें आमी पळयता ह्या संवसारांत ह्या दिसांनी कर्ग तें सगळें देवाच्या हाता खाल आसा आनी देव तसो धनी जावन आसा म्हणून पातयेवया आनी होच भरोसो आमी देवाचेर दवरून ह्या पवित्रत्म्याच्या देण्या खातीर आमी ह्या वेळार मागया. गीत संको J27 page 145. Sergintaun devone दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. Sergintaun devone दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावस. संसारी पळयनात आमकां सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावस. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. संसारांत्या बरला अंकार. पातका वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोर. काळजा मोना जाल्या अंधारून. माया मोगान आमकां जियेंक शिकय. मोवाळायेन आमकां भर. सोंसणीक आमकां कर. जीनी शांती समाधानीन भर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. विसरसनारा विसरता. पातका काळो कांतो निसन पडता. देवा थंय जो मनीस जियेता. ताका सासान जिवीत लाभता. अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उलय. पोविचीनी जियेंक शिकय. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावस. संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावस. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पोवीत कर. सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां
सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां सोसनीक सर्गींतां देवोने दैविकत्म्या आमकां सोसनीक आमकां कुर्पेन आमकां कुर्पेन Hallelujah, 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 hallelujah. हे पवित्र आत्म्या देवो आमकां कुर्पेन करूं तुझ्या बोधान सस्नीक आमकां कर Send your fire, sanctify us, fill us with your love. Hallelujah, 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 hallelujah. ह्या बिरांकुरू घरगाच्या वेळार काही जायती जाणां कश्टान आसात, मरण पावून आसात. ह्या वेळार आकांतांत आमी पडनाशें बगार देवाचेर भरोसो दवरूंक सुस्नेकाय आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो दिवं दी. ह्या वेळा विशेष रितीन आमी मागया जायत्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर खंयसर आस्पत्रेंत वळवळान आसात, चिकित्सा तांकां वेळार मेळना आनी तशेंच मरण पावल्यारय पुरोवंक ह्या जळोवंक सुवात ना. हे सर्वां खातीर आमी मागया, दुखेस्त कुटुंबां खातीर आमी मागया. असो जेजू, असो देव जायत्यांक बरें केल्लो. ह्या वेळार प्रत्येक तरान ही पिडा आमच्या तावन पयस उरून दी म्हणून मागया. आमी तशेंच मागया सर्व भुरग्यां खातीर कोण परिक्षेक तयारी करनासात, कोण शिकोवन आसात, कोणाची परिक्षा आज आनी ह्या दिसांनी आराम जावंचार आसा. हे सर्वां खातीर आमी मागया. असो देव तांकां आशिर्वादीत करून दी, तांचें फुडार बरें करून दी आनी तशेंच बऱ्या रितीन परिक्षा बरोवंक तांकां आदार दिवं दी. आमी मागया प्रायस मनशां खातीर, पिडेस्तां खातीर आनी सर्व यासाकां खातीर, जायत्या जाग्यांनी दुसऱ्यांची सेवा करून धाकटेर यासाक आनी जायते जाण पिडेस्त जाल्यात, तांच्या खातीर आमी मागया. सोम्या प्रत्येक तरान हे सर्वांक तुजो आशिर्वाद घाल आनी तशेंच हे पिडेन तावन आमकां सर्वांक वाटय म्हूण मागया. आमी सर्वां दिमी घालया आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या समा हांव वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरशितात आल्फ्रेड डी लॉमेन, अंधेरी ईस्ट, जीतन डिसोजा, कुलशेखर, सुनीता सिक्वेरा, बहरेन, जुलियाना डिसोजा, मुदरंगडी, क्लिफर्ड डिसोजा, मियार, लायनेल डिसोजा, बेंदूरू हांकां तांच्या जल्मदिवसाचे शुभाशय आनी आशिर्वाद मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता कार्नेल आनी वायलेट डिसोजा, कांकनाडी, 50 वर्सांचो काजाराचो जुबल्यो आचरशितात. पॉल डिसोजा आनी लिली डिसोजा, किन्नीगोळी आपल्या रिलिजियस जिविताच्या समर्पणाचो दिवस आचरशिता. सिस्टर सेलीन लोबो
माडांत्यार काजारचो वार्षिक दिवस आम्ब्रोस बेनेडिक्ट आणि रिटा लाविना मॉनिस पुत्तूरू काजारचो वार्षिक दिवस फेलिक्स आणि सिंथिया लोबो ओमजूर काजारचो वार्षिक दिवस आयवन आणि सेलिन पिंटो काजारचो वार्षिक दिवस चार्ल्स आणि वीरा डिलिमा पेरमनूरू काजारचो वार्षिक दिवस जेसन अँड प्रितल क्रास्टा हांकां शुभाशय पाठयता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादान तांच्या जिवितांचेर कुटुंबाचेर आमी मागता. देवाकार गाणी होगलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर सांत आंतोनीच्या मनाक देवाकार गाणी होगलाप दितात शांती आरुण फेर्नांडीस बारेन ऑजवर्ल्ड रीटा फेर्नांडीस कल्याण नगर मायकल मॉरस जोगेश्वरी तेरेसा जोसेफ आमीन वासई पिढा गुण जावन बरी भलायकी लाभलेल्या पासत जेन डिसोजा तिरपूर जुविटा अरुण पिंटो आणि कुटुंब बारेन आपल्या त्या समापासत मिसान दितात जेसिंता मिनेजेस कुवेट बऱ्या भलायकी पासत लॉरेन्स आल्मेडा आणि कुटुंब सांताक्रूज आपल्या त्या समापासत प्रवीण बेलतंगाडी बऱ्या भलायकी पासत किट्टी मस्कत बऱ्या भलायकी पासत प्रिया डिसोजा ताणे आतां सरलेल्या मालगड्या पासत मिसां वाचून सांगता देवादीन लिल्ली करवालो प्रभात कॉलनी देवादीन पीटर क्वार्टर्स दहिसर देवादीन मार्गरेट डिसोजा कुद्री पदावू निटोडी तिच्या आत्मेची चालू वचत मागया पुलगत्रींच्या आत्म्या पासत मिसां दितात सिल्विया डिकोस्टा कुवेट पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मिस दिता शांती नोरोन्ना कुवेट देवादीन मार्क डिसोजा मुंबई मुदरंगडी देवादीन अँटनी सिक्वेरा मँगलोर देवादीन अँटनी डिसोजा मुंबई देवादीन लॉरेन्स डिसोजा मस्गांव देवादीन फ्रँकलिन क्रास्टा दोंबिवली देवादीन फ्लोरिन आणि ॲलेक्स डिसोजा वालेन्सिया देवादीन एलिझा साल्डाना बोडाया देवादीन वलेरियन डेझी आणि अल्फोन्सो डिसोजा साकिनाका पुलगतींतल्या आत्म्यापासत मिसिता किरण पिंटो फोजीर देवादीन जेराल्ड डिसोजा वालेन्सिया देवादीन लुविस डिकुन्ना वालेन्सिया देवादीन रासेल रेबेल्लो उडपी देवादीन विक्टर जोसेफ आणि हेनरी तावरो कोटेश्वर ह्या त्या सांगता आमची त्या समय ह्या पवित्र वेदीचे 2 हे मिसाचे बलिदान भक्तीपणे भेटोवन जाग आमी उबे रावया आणि प्रवेश गीत गावया. प्रवेश गीत दैवी गायना बखांत A13 पेज 24. बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीन आणि माना उतरते आयकूंक आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना येया गावया सर एकाच ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गितां गायन आनी अर्गां दिवया ताणे केल्या उपकारा येया गावया सर एकाच ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गितां गायन आनी अर्गां दिवया ताणे केल्या उपकारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसू. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ह्याच पवित्र वेदी बोवारी आमी ह्या वेळार आसां आनी तशेंच आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याक राखून आसां आनी ह्या दिसांनी प्रत्येक तरान जशें पवित्र सभा देवा थंय एक जाल्ली जेजू थंय एक जाल्ली आनी तशेंच जेजूचें उतर जायत्यांक परगट करून अजापां तांणी केल्ली ह्या विशयांत धर्मजाच्या कृत्य पुस्तकांतली वाचपां आमी आयकून आसां. आज आमच्या जिवितांत ती जावंक पुरो देवान असलोच अवकाश दिला ह्याच जेजूक आमी साक्षी जावन जियोंक आनी तशेंच दुसऱ्यांक जेजूची वळख दिवंक. जर तर असल्या थंय आमी फाटीं सरल्या जाल्यार ह्या देवातान पयस गेल्या जाल्यार ह्या देवाचे खरें साक्षी जावन जियोंक आमी सफळ जावन वतलें जाल्यार आमी प्रत्येक तरान मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवातान बोगसणें आमी जोडून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदुदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध.
ह्या पसत बघें सुदां सांगूंक मरी सगळ्या दूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kakutkar, Somia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia kakutkar. प्रार्थुया. आमची सर मागणी देवा मुखार आमी दवरया. सर्व पदवेदारा बापा सोम्या जेजूच्या पुनर्जन्मणाचो गोठ आमी भक्तीपणी संभ्रमता. ताणें केल्ली आमची सोडवण आमच्या जिवितांत संपूर्णयन फळादी करून शाश्वत संतोषान आमची काळजां भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. Amen. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. अशें आसता स्तेफाना विरोध उठिल्ले दगदणी निमती शिंपडलेली भावार्थ्यां फेनिसिया, सिप्र आनी आंतियोक पर्यंत पावलीं आनी देवाचें उतर गाजयत गेलीं. तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना. पूण तांचे मदें आसलेल्या सिफ्रगारांनी आनी सिरेनगारांनी आंतियोकाक पावतस हेर जातीच्यांकी सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी तांचे सोबे सोम्याचो आदार आसलेलो जाल्ल्यान जायतीं सतमानूंक लागलीं आनी सोम्या थंय परतलीं. ही खबर जेरुजलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक आंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातलें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावोंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो वाडलो. उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटस ताका आंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो. एक सगळें वर्सभर ते तांचे पवित्र सभेंत जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी आंतियोकांत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. श्लोक. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारलां सियोन शहर. जाकोबाच्या सर्व निवासां प्रास ह्या शहराचे दारवटे जाल्या ताका प्रिती मोगाचे. तुजे वडविके विशीं जायतें सांगलां ए देवाच्या शहरा. श्लोक. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बसलेल्या सवें आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया थंयच जल्माले म्हूण हांव वळखतां. तरी पूण सक्कडी सियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्पर ताका सोबीत शहर सांबाळतलो. श्लोक. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. सर्वेस्पर पर्जांची पट्टी करतना अमकी आनी अमकी पर्जा ह्या शहरांत जल्माले अशें म्हूण बरयतलो आनी ह्यो पर्जा नासून उडोवन तुज्या गोपांत आमचें बिडार अशें म्हूण गायतल्यो. श्लोक. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. हिवाळाचो काळ तो जेरुसलेमांत
च्या देवालाच्या समर्पणाच्या परब चलतली. जेजू देवालांत सलमानच्या सुमकेर्द पशाव मारीत असताना जो देवताचे बोंदेने वेडो घालणं ताच्या लागीं विचारले लागले, केदळ पर्यंत तो आमकां एशेंच दुबावार दवरताय? तो क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पेस सांगून सोड. जेजू तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सत्वनी नांत. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करता ती कामां म्हज्या विशयान साक्ष दितात, तरी पूण तुमी सत्वनी नांत, कारण तुमी म्हजे बोकरे न्ही. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्तनीक जिवीत दितां आनी ते केदेंच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वण काडून कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप चक्रप्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांवन तांकां वण व्हरूंक कोणें जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भोवनो निबडिनो थोडे भोवटी आमी ह्या क्रिस्ती पैणांत आसतना दुसऱ्यांकी पळयता कोण जेजूचेर पातयेनात तांकां. आनी ह्या वेळार थोड्यांनी चिंतचें आसा, जर तर जेजून अशें केल्लें जाल्यार जायतो लोक येतो आसलो. जशें जेजून तशें केल्लें जाल्यार सडीत लोक जेजूच्या फाटल्यान वेतो आसलो. पूण आमी पळयता देवान कितेंय केल्यार थोडे भोवटी लोक थोडो मात्र देवातें आसता, थोडो देवातें आसना. आमी पळयता आमच्या जिवितांत जर तर एका मनशाक देवाचेर भरवोसो आसा जाल्यार ताका कसल्याय अजापांची गरज ना, कसल्याय विचमितांची गरज ना. तो मनीस देवाचेर भरवोसता. जर तर कोण मनीस देवाचेर भरवोसो ताका ना जाल्यार ताका कितलीं अजापां केल्यार, कितलीं विचमितां ताणें पळयल्यार तो तरी देवा फाटल्यान येना. हें जावन आसा सत ह्या संवसाराचें. आमच्या जिवितान आमी पळयता जावं बरो जायतो लोक देवाची वळख आसल्यार देवातान पयस आसा, कित्याक तांकां देवाचेर भरवोसो आनी भावार्थ ना. आयच्या ह्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत ह्या दिसांनी ह्या दुतां विशयांत, ह्या धर्मदुतां विशयांत विशेश रितीन तांचें मिसांव आमी पळोवन आसा. कित्याक जेन्ना धर्मदूत आपलें काम करनासले ताच्या फाटल्यान जेजू तांच्या सडीत काम करनासलो. कित्याक ते थंयसर देवाची शुभ वार्ता प्रकट करताले, पूण लोकांचें काळीज बदलूनचें काम पवित्र आनी तशेंच जेजू करनासले. आनी जेजून तांकां एक हिंड जावन केलें आनी जायत्यांक तांकां सांगात हाडलें. आनी हेंच आमी पळयता हर एका दिसांनी त्या शिसांक व्हरतो थंयसर येवकार मेळटा, थंयसर स्वागत मेळटा आनी जायते जण जेजूचे सत्मानूंक लागतात. आनी हे शीस तांकां सांगतात, तुमी जेजूचेर विश्वास दवरा आनी विश्वासान भावार्थांत तुमी मुखार वचा. आनी हेंच आमी ह्या धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत पळयता. एक हिंड जावन थंयसर जेजू आपल्या लोकांक सांगत हाडटा. आनी हेंच आमी पळयता आयच्या वांजेलांत जेजून तांकां कितलेंय बरें केल्यार थंयसर शास्त्री फरीचे म्हणटात, तूं जर तर जेजू क्रिस्त जाल्यार तुमकां दाखोवन दी. थंयसर तांचें थंय भावार्थ ह्या बरोवचो नातलो. आनी जेजून तांकां कितलीं अजापां दाखयल्यार जावं बरो क्रिस्त जावन आपूण कुर्सार मरून परतून पुनर्जिवन जाल्यारय आमी पळयता ते मनीस देवाक पातयेनात. ह्या संवसारांत असले दोन तरांचे मनीस आमी पळयता. आमी मागूंक आसा ह्या मनशांचीं काळजां देवान बदलूंक आनी तशेंच एक हिंड जावन बदलूंक. जेजू अखेरेक म्हणटा, जर तर म्हजी शेळी जाल्यार ती म्हजे सांगाता आसतली, जर तर ती म्हजी शेळी न्ही जाल्यार हांवें कितलेंय केल्यार ती म्हजे सांगाता आसची ना. कित्याक एकलो गोवळी जाणा आपल्या शेळयां विशयांत, कित्याक दुसरे शेळयो दुसऱ्यांची आयकनात, ती आपल्या गोवळ्याचें मात आयकतात. आनी हें जावन आसा शेळयांचें लक्षण. कित्याक शेळयो वयर पळोवन चलनात, बघा सकल पळोवन त्या गोवळ्याच्या फाटल्यान चलतात. जर तर तो गोवळी थंयसर उडी मारून वता जाल्यार शेळयो उडी मारून वतात. जर तर गोवळी थंयसर पडटा जाल्यार शेळयो त्या कणकांत पडटात. कित्याक शेळयो त्या
त्या गुवळ्याक पळोवन चलतात आपल्याच रितीन ते चलनात. आज आमच्या जिवितांत जेजून असलोच अवकाश प्रदान केला आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी पळोवया जर तर आमी जेजूचेर पातयेणी दवरतांगी या भरवोस दवरतांगी या हर एक पोटी आमी अजापां आनी विस्मितांस पळोवंक राखून आसांगी. जर तर आमचें तें भरवोसो ना जाल्यार आमी कितलीं अजापां पळयल्यार आमी जेजूचेर पातयेवचें ना. आज प्रत्येक तरान होसो भरवोसो आमचें तें जेजू सोडीत करून दी आनी तशेंच कितेंय नातल्यार अजापां विचपितां नातल्यार आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तशेंच ताचे हिंड जावन जियोंक आमी देवातान कृपा ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार मागया. कानिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्ती पोनासो घुटवो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा. Sacrifice bo उत्तम सोम्या जेजूचो आम्हा सर्वांक सासणीक जिवीत लाभोवचो हे बापा कानिको हे बापा कानिको. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवबापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी एका पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस पेटोवन आमच्या सक्त सैबांत नव्या जिविताचें बोळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन ससनाच्या संतोशाक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवी दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय पूण सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसुवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनू वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचे बक्षने मेळशाक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगट परगटुया.
तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखां समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला मातसो मेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराके पृथ्वीमेश्वर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पिटा पॉल सोल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. सुमेसांची दया कर म्हण मागता हांव कामरी देवाच्या मागीर सांगाती भगेन धर्मताने सौर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्सांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सरवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची याचना मनान धरून तनेच शिकयलेलें प्रार्थना दिली घेवन म्हणोवया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज समका येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवच काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान येतल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकांतांतले वाटय. वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मेळ्ळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताना रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सुवें आसूं. माय मगो सोगूर जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिडी संवसाराचे पाप करता ती. शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. समयांत तुमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच भलायकी मेळटली. गीत संको E4 पेज 49. काळजांत रावूंक आयल्या मोगाळ जेजू मोच्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता. काळजांत रावूंक आयल्या मोगाळ जेजू मोच्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता. तुजे संगी रावता तुजे संगी चलता तुजे सवे मेटां काडता. तुजी उतरां पाळता तुजे थंयची येता जेजू तुजो हांव मोग करता. हत्रेकाच्या कुमगाराचे मागणी.
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येता खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती हांव येता सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो तूं न्हू म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी आनी जाता हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजें तावन केदिंगस हांवें जेजू तुजें तावन केदिंगस हांवें वेगळ्यार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळेसार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची चडवण संभ्रमून आमी तुका गोवां सवंडो आनी दाकां सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तीन देणी बदलून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टतल्या वस्तू तूं मागया सर पदवेदार आनी काकुळतेच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्व रस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीनच ना कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडे बेगीनच वखद सोदून काडचें जावं सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडचें तांच्या खातीर आमी मागता क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत H11 पेज 78. गीत गावन स्तुती करिया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावून हळसिया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गावन स्तुती करिया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावून हळसिया करून ताची स्तुती शिसांचे पाय ताणे धुल्ले आनी खालते पण आमकां शिकयले शिसांचे पाय ताणे धुल्ले आनी खालते पण आमकां शिकयले कालवारी तावन ताणे जय जोडले सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले कालवारी तावन ताणे जय जोडले सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले गीत गावन स्तुती करिया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावून हळसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती मोगल बुधा सोवे आंकवार मरी आशीर्वाद आमकां बेगीन कृष्ण कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मातले बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.